आसात. दोन कडेन आमी ऑलमोस्ट एक कडेन तर ऑलमोस्ट आमकां एनओसी दिल्ली आसात खेड्यान राजेबाब खेडेकार सारकेले एका मनशान. त्याच बरोबर मदीं आमकां कोमुलदादीच्या हांगसर देवळा कडेन एक टाकीची आमकां एनओसी मेळपाक अत्यंत महत्वाची एक पालसरीच्या त्या एक टेकडेचेर आमकां एनओसी दिवपाक आमी खुबशे प्रयत्न केल्ले आसात. पूण ह्या सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां कारण उदका खातीर कोणेंच तळमेचो न्ही. आनी ही जमीन जी आसा ती जमीन आमच्या पूर्वजांनी तयार करूं ना. आमच्या पूर्वजांनी जी जमीन राखिल्ली आसा पूण ह्या जमनीचो आज स्वता आपूण जर मालक जर आसलो जाल्यार जमनीचो दुसऱ्या खातीर ताजो फायदो जावचो, त्या लोकांचो सगळो आशिर्वाद घेवचो, त्यांचो प्रेम घेवचो, जेणे करून तुमच्या जिवनान सुद्दां तुमकां खूब अशे लाभ जावं. गोश्टी आमी रिप्लेसमेंट करपाचे ठरलेले आसात आनी त्या संदर्भान हे काम आज आमी हातान घेतिल्ले आसात. म्हाका हे काम जर पूर्ण जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या केरीच्या भागांतल्या फक्त एक आमाडीचो एक भाग जर सोडलो जाल्यार सगळ्यांक उदक आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. प्रयत्न न्ही ते आमी करून दाखयतले. आमी हांगासूच थांबले ना. मुखार आनी खुबश्यो काही गोश्टी येवजण्यो आमी आखिल्ल्यो आसात. आमचे पंचायत मंडळ जे आसात ते सातत्यान जे कोण आमी जमीन घेतात त्या जमनीची मालका कडेन ते सातत्यान भेट दीत आसात. आनी आमी तुमकां संदी दिल्ली आशिल्ली पूण तुमी करपाक शक्य जालें ना. कोण मुखार जर वता आमचे पंचायत मंडळ जर मुखार जर वता जाल्यार तांकां कोणी आडयचें न्ही. ती काम जी करतात ती स्वता खातीर करनात तर ह्या एकंदरीत केरी त्याच बरोबर आमच्या सावय वेऱ्यां आनी वळवयच्या त्याच बरोबर बेतकेच्या भागाच्या लोकां खातीर काम करतात. हेच ह्या लोकांनी मतीन धरचें. येणाऱ्या 2 वर्सां भितर सबंद प्रियोळ मतदार संघाचो उदकाचो म्हणटा तो प्रश्न गंभीर प्रश्न जे आसा ताका उत्तर दिवपा खातीर हांव समर्थ आतां. आज जवळ जवळ 3.5 कोटी खर्च करून हे लायनीचे आमी रिप्लेसमेंट करतात. या भागामध्ये पाणी पुरवठा व्हावा पण वर्तमानपत्रामधून नेहमी लेख वगैरे लिहून काढलेले आहेत. पण काही कारणास्तव या ठिकाणी दिरंगाई होत होती. कारण टाक्या बांधून 1990-92मध्ये 3 टाक्या बांधलेल्या होत्या माजी कैलासवासी चलमी यांच्या कारकिर्दीत. पण त्यानंतर या ठिकाणी सहसा कोणी लक्ष दिलं नाही. पण त्यानंतर ज्यावेळी 1999मध्ये ॲडव्होकेट विश्वास सतरकर या ठिकाणी आमदार झाले त्यावेळी या समोरच्या भागामध्ये त्यांनी सुजल योजना आखलेली होती आणि त्या ठिकाणी खड्डा मारून त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्याची. त्यावेळी आम्हाला अशी आशा होती की या भागात सगळीकडे पाणी पुरवठा होईल पण ते शक्य झालं नाही. माझ्या आमदारानं अनेक वेळा मी सांगितलं की खालची जी टाकी आहे सडा वाड्यावर त्या सड्या वाड्यावरची टाकी जी आहे ती लीक होते. त्यावेळी तिची दुरुस्ती करून या भागातून जर पाणी सोडलं तर निदान काही भागातील लोकांना पाणी पुरवठा होऊ शकेल. पण सत्ता हातात असली तरी कृती ही अत्यंत महत्त्वाची असते आणि ज्यावेळी कृती केली जाते त्याच वेळी त्यानंतर काळजासून अभिनंदन करता. कारण आम्ही एका थेंबाक जेन्ना तळमळिल्ली उदका लागून तेन्ना आयज आमचें तें स्वप्न खंय तरी पूर्ण जाता. आमकां दिसता की रोखडेंच जावपाचें पूण तश्यो गजाली आसना. कारण काम करपाक ते करपाक खूब टायम वयता. तसोच मातसो थोडो टायम वयतलोच कारण हे उद्घाटन जालें. इतली 3.5 कोटीचें काम हे तेंच्यांनी कशी धडपड करून सगळ्यांच्या सहकार्यान कशी धडपड करून हाडली आसा ते तांकांय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमी अशें म्हणटा हें ना की फाल्यां आमचें रोखडेंच आयज उद्घाटन जालें आनी फाल्यां आमकां नळांक उदक येवपा जाय तशें जावपा ना. कारण काम करपाक सुद्दां खंय तरी टायम वयतलो.